Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. आम्ही सगळ्यां पयलीं सगळ्या पयलीं आमटान घेवन आमी येता सकाळी सोंग पावता आमी सगळी ओपन आसली शॉपां शॉपां कोणाचेच न्हू सगळीं शॉपां बंद आसली हा. कोणूच नासलें फक्त आमीच पयलीं पावता आमी येता न्हू ती पळयताले ते उकते हाले म्हणून आमकां ते म्हणजे डावट कित्याक ओपन दवरला तो केन्ना तोरिना न्हू आमकां कितें दिसलें सकाळी म्हणल्यार बेगीन येयलो बे आनी करून बी गेला आमचे पयलीं हें दिसलें पयले आमी पळयताले हातलान पयले वयर पळयताले वळख फोडला कितें चोरलें दुकानांतले तुमच्या आता कशें आसा आमचो हांगा सिस्टम आसता एक्चुअली आमी सगळो ट्रॅक दवरता सॉफ्टवेअर आसता ते सॉफ्टवेअर जाले फाटले म्हयनोभर जालो तो चलना म्हणून तो रिपेराक घालता बरोबर सो हे दिसांनी आमी ते ट्रॅक करिना कितले पयशे आनी हे आसा कितले आसा ते सो आतां तो आमकां हिशोब मेळपाक कठीण जाला कॅश येयले तुमचे कॅश आमचो कावंटर सगळो फोडला आनी हांगा आमचे कडेन सीसीटीव्ही काउंटरांतले पयशे आयले सारको तेणी एक्झॅक्टली तो कावंटर फोडला म्हणजे कशें आसता तो चोर हांगासरूच आसतालो एक गल्लो चावी खंय आहा तेका खबर आसली म्हणटा मागीर चोर वयरसून येवंक ना स्वर्गानसून हांगाच खंय आसतलो आनी तो रेक्की करता आसतलो बाबा खंयचो म्हणान पयशे हाडल्या तो भायर वचून आयकता आसतलो बाय जे गल्ल्यान कॅश आसा पण नेमको तो असो चोर केन्ना म्हाल चोरिना कॅश आसता कॅश आसा कशें कळटा तो हांगासरूच खंय आसतलो पूण म्युन्सिपालिटी जर मार्केट चलोवपाक जायना तांचेर एक बोर्ड स्थापन करपाचो मर्चंटांचो आणि हे आणि मार्केट चलोवंक आमकां दी आमी बरे भशेन मार्केट चलयतात. आणि फाटीं पासून तुमकां खबर आसतलें की आमचे नॉर्थ गोवाचे हे आसा पळय MP श्रीपाद भाऊ तेंच्यांनी कितें म्युन्सिपालिटीक हेच्या फंडांसून MP फंडांसून कितें तरी हे CCTV दिता म्हणून कितें म्युन्सिपालिटी कितें न्यूज जातली पळय ती तेच्या नंतर मागीर ते कांय घडोकूच ना म्हणजे आजुनूय काय म्हणजे सद्दां म्हापशान कितें जाता फक्त एक एनाउन्समेंट आणि एनाउन्समेंट आणि ती कृती म्हणटा पळय ती जायत ना हे सारकें दुख्ख दिसता आणि अशें मागीर अशें कोणाचें मागीर घडटा पळय ते बाबड्याक मागीर भोगचें पडटा.